मोगाल बाबापणानो जेजूच्या पोरगंडीची परब आमी कोत्ता द फीस्ट ऑफ थ्री किंग्स ऑफ फीस्ट ऑफ एपिफनी आमी म्हणटा आनी ह्या ते ग्रहांची नांवां आमी जाणा ह्या ते ग्रहांची नांवां जावन आसा कास्पार बाल्ताजार मेल्कियोर हांव चिंतलो ही नांवां कशी आयली बायबलार कांय दिवंक ना ही आमच्या मनान आनी आमच्या परंपरान कशी आयली अशी ताजी स्टोरी द ओरिजीन ऑफ द नेम्स ऑफ दीस थ्री किंग्स आदल्या तेंपार पयल्या शेकड्यांनी इस्टर टायमार हाऊस ब्लेसिंग कोत्ताले इस्टराच्या मिसाक ते बॅप्टिजम बावतीज दिल्या उपरांत ते बावतिजमाचें उदक घेवन घरांनी ब्लेसिंग करून आनी गोर ब्लेस केले उपरांत गोराचेर 3 लेत्रां बरयताले CBM लातीन भाशेन म्हणजे क्रिस्तूस बेंदिता मान्सियोने म्हणजे क्रायस्ट ब्लेसीज युअर हाऊस म्हणून एपिफनी त्या टायमार व्हडल्यान कोत्तालें देखून कोणें तरी ही 3 लेत्रां CBM ताका नांवां दिलीं C म्हणजे कास्पर B म्हणजे बाल्ताजार M म्हणजे मेल्कियोर आनी मागीर ती नांवां उरलीं आनी परंपरा आमकां सांगता ट्रेडिशनांतल्यान ही नांवां आमी वाजयत येयल्या आनी कांतारां करीत आयल्या सो दीस इज द ओरिजीन ऑफ द नेम्स ऑफ द थ्री किंग्स विश यू हॅपी feast बो फेस्त ऑफ एपिफनी द थ्री किंग्स एक्चुअली ते किंग्स न्हय जायत घोडे ते बुधवान वायज मॅन एस्ट्रोलॉजर स्टडींग स्टार्स म्हणून आमी ताका थ्री किंग्स म्हणटा विश यू हॅपी feast गॉड ब्लेस